नमस्कार पोया प्रायम खबरो गोयचो बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोडाक मारलो गोयच्या ट्रान्सफर धोडाक मारलो ठाण्यात बीजेपीन दिल्ली सावन काढलो आदेश गोयचे धोंड विरोधी बीजेपी गटाचे यत्न यशस्वी विधानसभा अधिवेशनात अपक्षांच्या वेळाक कातर आमदार चाळवले आनीक वेळ जाय म्हण सावळ रोहन विजय मेळे सभापतीक विकीचे जेलींतल्यान अधिवेशनाक 7 प्रश्न देशव्यापी मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सुरू मोबाईल नंबर बदल नासतना बदलात सर्व्हिस प्रोव्हायडर त्याच टेलिकॉम सर्कलात रावपाची आता गरज ना गोयातही डिजिटल इंडिया सप्तक सुरू महिन्या भितर जमीन सनद रूपांतर स्मार्ट कार्ड आरसी बुक ऑनलाईन टॅक्स भरपाची व्यवस्था मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रा परस गोय फुडे शिरोडेच्या होमिओपॅथी आणि रायेश्वर इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूटाक विद्यापीठाची तात्पुरती मान्यताय कॉलेजींनी वर्सा भितर जाग्यार घालच्यो पडटल्यो सगळ्यो गजाली आणि व्यावसायिक पदा खातीर उमेदवार मेळना जाल्यार कोंकणीचे ज्ञान आसपाची अट सदळ प्रधान जिल्लो न्यायाधीशा वरवीं आगवाद बिगवादा प्रकरणाची चौकशी मंत्रिमंडळाचो निर्णय खबरो विस्तारान बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोडाची गोयच्यान ठाण्याक ट्रान्सफर मारल्या धोडाक गोयच्यान हलवचो म्हण फाटले कितलेशेच म्हयने गोयचे बीजेपींतल्यान वेगवेगळ्या पावंड्यार आवाज येतालो मात विनय तेंडुलकार हो विषय सोडून बाकी सगळ्या विशयाचेर मिडियाकडे उलयलो गोयचे बीजेपीचे संघटन मंत्री सतीश धोडाची ट्रान्सफर जावपाची आसा अशें फाटले 4 दीस चर्चा आसली आतां कन्फर्म बातमी येयल्या की सतीश धोडाची ट्रान्सफर महाराष्ट्रांत जाल्या महाराष्ट्रात ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ही एरिया तेंच्या अंडर आसतली थंय तांकां 31 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी 9 लोकसभेच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज तेंच्या अंडर आसतल्यो गोंयांत जिल्हा पंचायतीची इलेक्शनां जाल्या उपरांत सतीश धोडाचे कार्यपद्दतीचेर उक्तो हो विरोध जावपाक लागलेलो आमदार मंत्री त्यांच्या विरोधात उलयताले जेन्ना भाजपाच्यो बसको जाताल्यो हो रिपोर्ट सेंटरा मेरेन पावलो आनी हें डिसिजन आतां येयलां प्रुडंटान ही बातमी सगळ्यांत पयलीं तुमच्या मुखार हाडलेली आसा व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारां वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर विधानसभा अधिवेशनात अपक्षांक जाय तितलो वेळ दिल्लो ना म्हण आमदार बेजारल्यात सावळ रोहन आनी विजय सभापतीक मेळ्ळे सगळ्या अपक्षांक एकठांय धरचे तांकां वेगळो वेळ दिवचो म्हण ते मागतात प्रश्न काळात सत्ताधारी विरोधी आनी अपक्ष आमदारांक ते समान वेळ मागतात विधिमंडळ कामकाजाच्या नेमांत बसता ते करतलो म्हण सभापती उलयला 27 जुलय सावन अधिवेशन सुरू जाता इतल्या मजगती ख्यास्त भोगपी आमदार मिकी पाशेकोन शुक्रारा जेलींतल्यान अधिवेशनाक 7 प्रश्न घाले आज इतलें जालें की काल किरण खानोलकर जाणें क्वेश्चन घालूंक नाशिल्ले तो राखणो कसो आयिल्लो आज जेलांतल्यान मिकी पाशेकोन क्वेश्चन घाल्ले तो नॉर्मली जेलांत नाशिल्लो तेन्ना क्वेश्चन घालनाशिल्लो आज ताणें क्वेश्चन घाल्ले आहा बेजिकली दीस इज जस्ट टू वेस्ट टायम ऑफ द हावस सो आमी एक एप्रिहेन्शन माननीक सभापतीक फुडें आमी दखल केली आमची सो आमी आज 5 इंडिपेंडंट आमदार आसात तातूंत एक आमचो मंत्री आहा इंडिपेंडंटांक एक सेपरेट टायम अलॉट करचो असो म्हणून आमी डिमांड केल्लो एज अ ग्रूप आमी स्पिकराक परते मेळिल्ले आहा ताका आमी सांगलां की हे ट्रेंडाचेर जर गेले जाल्यार गोंयांत आनी असेंब्ली घेवपाची गरज ना पिपल्स असेंब्ली म्हणून आमी आझाद मैदानाचेर घेवची पडटली आनी तें फाल्यां आमकां विचार करचो पडटलो ताणें म्हणलां सोमार बेनेर आपूण कितें तरी हातूंतलो एक कितें सोल्युशन काडटा म्हणून जर आयलें ना जाल्यार वील हॅव टू थिंक सिरियसली कित्याक हातूंत नाल्यार इट इज अ वेस्ट ऑफ टायम If the government is not going to allow you to talk, then where is the question of getting all these things? So I have also passed a message yesterday की जाता जाल्यार सगळे तुमी लॉट्स समज एक दिसाक डेली काडटा आनी आमकां सगळ्यांक येवचें पडटा ताच्या पेक्षा एकूच दीस सगळे लॉट काडात I want to bring all issues. लोकांक एक इशू आहा तो आमी हाडूंक सोदताय हिंग जायना हाडपाक I feel that we should be given a chance. I have explained to the speaker बाबा आमकां एक चान्स दी I think there is a saying, even the Roman dynasty fell and even Hitler
committed suicide. So these fellows also will follow suit. अशें एक रिप्रेजेंटेशन आयलां तें पण हांव नॉट टेकन एनी डिसिजन ओवर दॅट. कशें आसा भितरलें सभागृहांतलें कामकाज आसा तें कांय नियमांचेर चलता. ते नियमान ते भितर बसता जाल्यार हांव पळयतलो तें एक आनी मागीर ताजेर निर्णय करतलो ताजेर. इतले मजगती ख्यास्त भोगपी आमदार मिकी पाशेकोन विधानसभा अधिवेशनाची तयारी सुरू केल्या. शुक्रारा ताणें जेलींतल्यान अधिवेशनाक प्रस्न घाले. मिकीन 7 प्रस्न घाल्यात, तातूंत 3 तारांकीत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता तुम्ही तुमचो मोबाईल नंबर बदलनासतना देशभर खंयी सर्व्हिस प्रोवायडर बदलूंक शकता. मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी शुक्रार सावन देशभर सुरू जाली. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन देशव्यापी पोर्टेबिलिटीची मागणी जाताली. आता खंयच्याय कंपनीची मोबाईल सर्व्हिस घेयात, मोबाईल नंबर बदलचो ना. नोकरी वा बाकीच्या कामा धंद्या खातीर तुम्ही एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांत वता आसतना तुमकां तुमचो मोबायल नंबर बदलपाची आतां गरज ना. तोच मोबायल नंबर दवरून तुम्ही दुसऱ्या खंयच्याय राज्यांतलो सर्व्हिस प्रोवायडर घेवंक शकता. मोबायल प्रोवायडरांनी देशव्यापी मोबायल नंबर पोर्टेबिलिटी सुरू केल्या. देशव्यापी मोबायल नंबर पोर्टेबिलिटी म्हणल्यार कितें तें पळयात. देशांतल्या एका भागांतल्यान दुसऱ्या भागांत गेल्यार मोबायल नंबर बदलपाची गरज ना. तुम्ही तोच नंबर दवरून मोबायल ऑपरेटर बदलूंक शकता, तेय बी देशांतल्या खंयच्याय भागांत. त्याच टेलिकॉम सर्कलान आसपाची आतां गरज ना. देशव्यापी मोबायल नंबर पोर्टेबिलिटी राज्य अंतर्गत मोबायल नंबर पोर्टेबिलिटी भशेनूच आसा. कांय मोबायल ऑपरेटरांनी गिरायकां खातीर खास येवजण्यो केल्यात. एका मोबायल सर्कलांतल्यान दुसऱ्या सर्कलान वतना मोबायल सर्व्हिस प्रोवायडर तोच दवरलो जाल्यार प्रीपेड बॅलन्स ट्रान्सफर करपाची मेकळीक कांय ऑपरेटरांनी दिल्या. देशव्यापी मोबायल पोर्टेबिलिटी नंबर चालीक लागपाक कितलीशींच वर्सां लागली. वर्स 2011 भारतान फक्त एखाद्या टेलिकॉम सर्कला पुरतीच मोबायल नंबर पोर्टेबिलिटी चालीक लागिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केंद्राच्या डिजिटल इंडिया सप्तक येवजणे पयलींच गोंय डिजिटलायझेशनांत बाकीच्या राज्यां परस खूब फुडें पावला म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. पार्सेकारान डिजिटल इंडिया सप्तकाचे शुक्रारा उक्तावण केले. डिजिटलायझेशनाक लागून सरकारी कर्मचाऱ्यावेले भ्रष्टाचाराचे आरोप कमी जातले म्हूण मुख्य सचिव राकेश श्रीवास्तव उलयलो. डिजिटल सप्तक येवजणे खाला म्हयन्या भितर जमीन सनद रुपांतर, स्मार्ट कार्ड पद्दतीन आरसी बूक आनी ऑनलायन टॅक्सा सारकेल्यो गजाली करपाक मेळटल्यो. There are a few services, those are to be launched today by Honorable Chief Minister. E-governance services and in Revenue Department and Transport Department. A very important tool that we can enhance the quality of services. That the government systems and the bureaucracy is normally accused for delays in the system, corruption, non-transparency and inefficiency. In the present world, when the technology has come to our rescue, we must make the systems very transparent, accountable, efficient and free from any malaise. आणि त्यामुळे डिजिटल इंडिया वीक लॉन्च जायपर्यंत आम्ही रावूंक नासले. आमच्यो अनेक सर्विसेस वी हॅड स्टार्टेड क्वायट बिफोर दॅट. आमकां लागणारी जी कॉमन डिपार्टमेंट्स आसात, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट्स आसात, PWD आसात, ट्रान्सपोर्ट आसात, ह्या खात्याच्या बाबतीन ह्या खात्यांनी गेल्ल्या लोकांक, गेल्ल्या जनतेक अनुभव बरो मेळना. प्रशासनात गती येवंक जाय जाल्यार ई सर्विसीस आसूंक जाय. जेन्ना 4 लेन रोड आमचे जातले तेन्ना हे सगळे तातूंत आमी इन्क्लूड करताले. CCTV मागीर बाकीच्यो गोष्टी हे सगळे जेन्ना मुखार वतले तेन्ना क्रायम आसा तोय कमी जाता. गोंय विद्यापीठान शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी आनी रायेश्वर इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूटाक तात्पुरती मान्यताय दिल्या. कॉलेजींनी अजूनय कांय गजाली जाग्यार घालूंक नात. विद्यापीठ पुरायपणान सातिस्वीद ना.
विद्यार्थ्याच्या फुडाराचो विचार करून विद्यापीठान ही मान्यताय दिल्या. शिक्षणीक मंडळाक वर्सा भितर शिक्षकां-विशींचे प्रस्न जाग्यार घालचे पडटले. सोमार सावन एडमिशनाक सुरवात करची म्हण विद्यापीठ डीटीईक बरयतले. गोंय विद्यापीठान शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी आनी रायेश्वर इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूटाक मान्यताय दिल्या. मात ही मान्यताय तात्पुरती आसतली. दोनूय कॉलेजींनी केंद्रीय मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्यो ना, पूण विद्यार्थ्यांक मतीन दवरून गोंय विद्यापीठान कॉलेजीक ही मान्यताय दिल्या. स्टाफा विशींचे प्रस्न कॉलेजीक वर्सा भितर जाग्यार घालचे पडटले म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. रायेश्वर इंजिनियरिंगात 3 शाखा मेळून 180 सीट जाल्यार होमिओपॅथी कॉलेजीत 50 सीट आसात. थंयची एडमिशनां बंद केल्ल्यान फार्मागुडी, जीईसी आनी बाकीच्या कॉलेजींनी भुरग्यांची एडमिशनांक गर्दी पडिल्ली. शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेज आनी रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीत शिक्षकांचे प्रस्न जाग्यार घालूंक नाशिल्ल्यान एडमिशनां स्थगीत दवरची म्हूण गोंय विद्यापीठान जूनांत तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाक बरयल्लें. गोंय विद्यापीठान कॉलेजींक प्रस्न तडीक लावंक 2 सप्तकांचो वेळ दिल्लो. ह्या दोनूय कॉलेजींनी शिक्षक गरजे परस कमी आसात आनी तांकां पगार वेळार मेळना म्हूण गोंय विद्यापीठा मेरेन विशय पाविल्लो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. वेवसायीक पदां खातीर कोंकणीचे ज्ञान आशिल्ले उमेदवार मेळना जाल्यार ती अट सदळ करपाचे सरकारान थारायला. राज्य मंत्रिमंडळान शुक्रारा हो निर्णय घेतलो. जीएमसींतल्या 40 कोंत्रादी मेडिकल स्टाफाक एक्सटेन्शन दिवपाचें मंत्रिमंडळान थारायला. आगवादच्या विखवादा प्रकरणाची चवकशी करूंक सरकारान उत्तर गोंय प्रधान जिल्लो न्यायाधीशाचो एक वांगडी आयोग घडयला. गोंयांत आतां उपसंचालक, 24 आयुर्वेदीक दोतोर आनी 10 होमिओपॅथीक दोतोरांचो आस्पाव आशिल्लें आयुष संचालनालय आसतलें. वेवसायीक कॉलेजी, भलायकी सेवेत सल्लागार आनी उच्च तांत्रिकी वा विज्ञानीक पदा खातीर कोंकणीचें ज्ञान आशिल्लो उमेदवार मेळना जाल्यार ती अट सदळ करपाचो निर्णय गोंय मंत्रिमंडळान घेतला. बरो उमेदवार आसा पूण कोंकणीचें ज्ञान ना जाल्यार गोंय भौशीक सेवा आयोग तशी शिफारस सरकाराक करूंक शकता. आग्वाद विश्वादा प्रकरणाची सरकार चवकशी करतलो. उत्तर गोंय प्रधान जिल्लो न्यायाधीश प्रकरणाची चवकशी करतलो. 2 वर्सां फाटीं विश्वादा जावन म्हादेव गांवकाराक जेलींत मरण आयिल्लें. वैजकी उपचार वेळाक मेळूंक नाशिल्ल्यान तो सोंपलो म्हूण सुत्रां सांगतात. आयोगाक चवकशी करूंक आदार करपाक म्हूण सरकार कोर्टाचे 5 निवृत्त स्टाफांक नेमतलो. जीएमएफसी खातीर न्यायाधीशांच्या 3 नव्या पोस्टांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. जीएमसींतल्या 40 कोंत्रादी मेडिकल स्टाफाक एक्सटेन्शन दिवपाचें मंत्रिमंडळान थारायलां. गोंयांत आतां आयुष संचालनालय आसतलें. तातूंत उपसंचालक, 24 आयुर्वेदीक दोतोर आनी 10 होमिओपॅथीक दोतोरांचो आस्पाव आसतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.